बाटीसांगे वाठारात गव्या रेड्यांनी पिकावळीची नाशाडी केली। रातच्या वेळार रानटी जनावरां शेतात घुसून भात आणि हेर पिकांची नासधूस करतात। या खातीर शेतकऱ्याक आर्थिक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडटा। नेत्रावळी अभयारण्याच्या प्रशासनाच्या निष्काळजीपणा खातीर ही परिस्थिती निर्माण जाल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला। तेन्ना रान खात्यान बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आमी आतां ही भाजीपालो रोयता तेका आतां 2-3 म्हयने जाले। जानेवारी सान आमी कमेस केलेले, तेन्ना सान आमी कमेस केला, पूण आमकां आजून तेजें कांयच फळ मेळना। हे जनावर पळय येता सामकी आमगे सगळी पाड घालून उडयता। गायां आमगे जर्सी गाय आहा तांकां तण आमी केलां, तें सुद्दां आमकां गायां जगपा ते दिना, सगळी वशाड करून उडयता सामकें। आतां म्हागे घोव 3 म्हयने जाला बरो राखता गायां खातीर। रातभर तो जागरण करता आनी दीसभर खंय गायां लागून ह्या खालें तेंच्यान म्हणून खंय तण हाडपा वयता तो। रातचें हें जागरण करपाचें आनी दिसादेणी वता वचोन ते गायांक खावड घालपाची। अशे तरेन आमी आतां जगपा हें करपाचें। हे गोंयांनी आमचें कांयच दवरूं ना, सगळी पाड घालून उडयलें, नाशाळ करून दवरला। तुमची भाजयेचेर तुमचो संवसार बीन तुमचे हेजेर चलता, सगळे घरांतले सगळे हेजेरूच आमी चलयतालीं। आतां हे दोन आनी आमी कितें कामां धंदे ना आमकां, हेंच न्हू आमगे पोट, हेजेरूच चलपा आमगेलें। पूण हें जर तेंच्यान अशें करून खालें जाल्यार आमी जगपाचें कित्या खातीर, कशें जगपा आमी? हेजे बद्दल तुमी आतां कितें कोणा कडेन अशें उलयल्लें बीन अशीं? कोणा कडेन म्हळ्यार कोण एक्शन घेवपा तयार ना। सगळ्याक सांगता आमी वचोन, एग्रीकल्चराक सांगता, फॉरेस्टाक सांगता, कोण एक्शन घेतना। आमकां आतां हांगसान वचपा आमकां 10-15 मिनटां लागता। वयतल जाल्यार सुद्दां आमकां वचपा वाट ना। आतां वयतल जाल्यार रानाचें वचपाची ती सुद्दां वाट ना आमकां वचपाची। अशे तरेन परिणाम आमचो खोटो जावन आहा सामको। पूण सरकार म्हणटा कितें आतां खंय तरी शेत रोया, बाकी भाजी रोया, हें रोया तें रोया म्हणटा, पूण असली हें रानटी जनावर लागता आनी खंय तरी तुमची आख्खें रोयलेलें कितें आसा तें काबार करून उडयता। पूण सरकार हेजेर कांय तुमकां एक्शन अशें कितें घेवपाचें अशें दिसता न्हू तुमकां? दिवपाचें न्हू, सरकारा तर खबर आहा हें सरकारा, आनी आमी सांगपा नाका न्हू। हे जर जनावर जर अशे तरेन जर आमची वाट लायता जाल्यार आमकां कितें तरी तेजें आमी आतां कश्ट करता तें हें कश्ट करता तें आमकां तेजें कांयच फळ मेळना। सरकारान तरी तेजेर कितें एक्शन घेवपा जाय न्हू। आमी विकती हाडना, केली आमी आतां सगळें।